850 गोंयचे पुलीस उत्तर प्रदेशांत वेंचणुकेच्या सुरक्षे खातीर धाडलेल्यान तांकां हे वर्सा मतदान करपाक मेळचें ना. ताका पोस्टल बॅलट माध्यमांतल्यान मतदान करपाक दिवचे अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. ही वेंचणूक आयोगाची आनी अधिकाऱ्यांची जापसालदारकी आसलेली आनी हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा अशी मागणी काँग्रेस करता. मतदारांक आकर्शीत करपाक ईसीआयन खूब पयशे खर्च करून प्रसारामध्यां टीव्ही पिंक बूथ उबारपाक पयशे वापरल्यात, पूण पुलिसांक तांचो मतदानाचो अधिकार पुराय करून दिवपाची संद ना अशी कागाळ काँग्रेसीन केल्या. तर आमच्या वांगडा आतां जोडलेले जातात काँग्रेस फुडारी सुनील खवटणकर आनी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट प्रतीक परब. तर सुनील खवटणकर सर, तुमकां आमचो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट प्रतीक परब एक क्वेश्चन विचारतलो. सुनील खवटणकर सराक एक क्वेश्चन विचारपाक जाय. सुनील सुनील माझा आवाज येतो तुझ्याकडे? सुनील, माझा आवाज येतात नाही तुझ्याकडे? म्हणपाचें आसा ह्या बद्दल? हॅलो. ओके, प्रतीक, सुनील खवटणकर सर आसा आमच्या वांगडा, सो ताका एक क्वेश्चन विचार. सुनील, सुनील, काँग्रेसीन लेटर बरयला की 850 जे युपीच्या ड्युटी खातीर जे पुलीस गेले तांकां मतदानाचो हक्क त्यांचो मेळोवन दिवचो आनी पोस्टल बॅलेटाचेर तांकां फॅसिलिटी करून दिवची. काँग्रेसी वतींच्यान अशें एक लेटर वचप म्हटल्यार तुमकां हो तुमचो आशावाद काय कितें की ही मतां तुमकांच पडटली अशें दिसता तुमकां? प्रतीक, तुका कितें म्हणपाचें आसा ह्या बद्दल? सुनील कवठणकरान, काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कवठणकरान हे लेटर बरयला इलेक्शन कमिशनाक की तांणी हे 850 जे पुलीस आसात जे युपी ड्युटी करपाक वचपाक लागल्या तांकां तांच्या मतदानाचो हक्क दिवचो. तर ह्या लेटरांतल्यान एक गजाल दिसून येता की काँग्रेसीक एक आशा आसा की ही मतां आमकां पडत काय कितें, हाज्या खातीरूच ते फुडें सरून तांणी हे लेटर बरयलें. दुसरी गजाल म्हटल्यार कॉन्टेस्ट जे मतदान जालां आनी जी सर्त लागल्या आतां सगळ्यांची ती इतली क्लोज आसा की एक 20 मतां, 30 मतां, 300 मतां ह्या फरकान कितलेशेच कॅन्डिडेट येवंक शकतात किंवा कितलेशेच कॅन्डिडेट पडूंक शकतात. सो ताका लागून काय कितें काँग्रेसीन हे लेटर बरयले आनी ती 850 मतां आनी तांकां आपली सहानुभूती किंवा तांकां आपलो मतदानाचो हक्क दिवचो हे लेटर बरयले कितें. ही सर्त इतली 2022च्या वेंचणुकेची सर्त इतली टायट जाल्ली आसा, म्हणजे इतली क्लोज आसा की 7-9 कॅन्डिडेट एका जाग्यार 13 कॅन्डिडेट अशे आसात. सो 13 कॅन्डिडेट 10 कॅन्डिडेट आसा थंय गजाली खंय ना खंय वयर सकयल जावपाक शकता आनी कोणाचे वाटेन तरी ते फावरान वचपाक शकता, कोणाच्या वाटेन तरी विरोधान वचपाक शकता. ताका लागून काँग्रेसीचे लेटर अशा टायमार आयला ज्या टायमार काँग्रेसीक अजून मेरेन पक्के ना की भाजपा विरोधी जो मूड आसा
तो काँग्रेसाच्या फावरान घेतलोच काय कितें म्हणून. तर ताका लागून हे लेटर बरयलां अशें आनी त्या भायर 850 पुलीस म्हणजे खूब मोठे प्रमाणात ताजो वांटो घेतलो जाल्यार प्रत्येकी मतदारसंघान गेल्या फावटी तुमी विचार केल्यार तशे क्लाफास डायस जो कुंकळ्ळेचो आमदार तो काय अवघ्या मतांनी 30 मतांनी सुमार निवडून आयिल्लो. मागीर तशेंच तेज्या आदल्या इलेक्शनाक कितलेशेच जे आमदार जाले मागीर मंत्री जाले तर ते बीन हय ओके, आनीकूय कितें म्हणपाचें आसा तुका? सांग अलिशा. ओके, तर आतां आमच्या वांगडा सुनील खवटणकर सर आहा, सो ताका कितें क्वेश्चन विचार. सुनील, काँग्रेसीन हे लेटर बरयला ते आमचे कडेन पावला. सो 850 पुलीस जे युपी गेले तांकां मतदानाचो तांचो हक्क दिवचो अशी तुमी मागणी केल्या वेंचणूक आयोगा कडेन. तर नेमके कारण कितें? हो काँग्रेसीचो आशावाद काय कितें की ही मतां जी आसा 850 ती आमकां पडटली अशें म्हणून अशा विचारांनी हे लेटर केला काय? कांय तांत्रीक कारणांक लागून आमचो कॉल ड्रॉप जाला, तर ताका आमी रोखडोच परत कॉल करुया. आठ गोंयचे पुलीस उत्तर देशांत वेंचणुकेच्या सुरक्षे खातीर धाडलेल्यान तांकां हे वर्सा मतदान करपाक मेळचें ना. तांकां पोस्टल बॅलट माध्यमांतल्यान मतदान करपाक दिवचें अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. ही वेंचणूक आयोगाची आनी अधिकाऱ्यांची जापसालदारकी आसलेली आनी हाचेर लक्ष घालपाची गरज आसा अशी मागणी काँग्रेस करता. मतदारांक आकर्शीत करपाक ईसीआयन खूब पयशे खर्च करून प्रसारा मध्याक टीव्ही, पिंक बूथ उबारपाक पयशे वापरल्यात, पूण पुलिसांक तांचो मतदानाचो अधिकार पुराय करूंक दिवपाची संद ना अशी कागाळ काँग्रेसीन केल्या. तर प्रतीक आमच्या वांगडा सुनील खवटणकर सर आहा, ताका आतां परत एक फावट क्वेश्चन विचार. सुनील, म्हजो आवाज येता तुझ्या मेरेन? सुनील, काँग्रेसीन हे लेटर केला की 850 पुलीस जे युपी ड्युटेक गेले, इलेक्शन ड्युटीक, तांकां मतदानाचो हक्क तांचो दिवचो आनी तांकां पोस्टल बॅलेटा वरवीं मतदान करपाक दिवचें म्हणून. कितें म्हणजे नेमके कारण कितें ह्या लेटराचे की काँग्रेसीचो आशावाद म्हणुया, काँग्रेसीचो होप म्हणुया हो की ती मतां तुमकां पडटली असो होप तुमचो काय?